3 months of lashing rain, where virtually we were not able to. I used to come and go back with all my shoes slashed in mud. That kind of rain was creating havoc here. I will congratulate the contractor, also our engineers, and the team which worked here. Some of them worked day and night. I'm direct evidence to that because I used to come at 1 o'clock, 12:30. तुम्ही ते प्रिंट करून त्यांना संध्याकाळपर्यंत पाठवून द्यायला. Single without a pillar, a single sheet is longest in Asia. It has a Calgif sheet on the top. It's double. There is a normal roof, PVC roof. Then there is an insulation, and then there is a Calgif sheet which was continuously being manufactured here and taken up directly on the top and cut to the size. What is the size exactly? 130 by? No, single sheet of 131 meters. So 131 meter single sheet is there. There is no puncture, there is no overlap. This is part of total project of about 270 crores we are completing for Lusophonia. But they are also to be part of the national game. There will be another 350 crores project completed in next 1.5 years, which will include a more stadium for national game of 2015, 2016 national games. If everything goes well, 2016. Otherwise, it may be we sometime have 2016 games in 2018. But 2016 will be ready for national game with other structures which will cost another around 350. The current structures have cost us around 270, including Mapsa. There are two, one big hall like this only and the other one at Fatorda, then GMC, Vasco, and 6 practice grounds across Salse. विक्रमी रेकॉर्डान गोव्यात प्रचंड मोठो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाता स्पोर्ट्साचो. आमी केन्ना केन्ना मिटिंगांनी उशिरा पर्यंत आसतना 11:30 जातकीर किंवा 11:15 जातकीर सीएम भिरभिरल्या सारको धांवत वतालो आनी कळटालें की तो खंयच्या तरी स्टेडियमाच्या कामाचेर वता म्हणून. हांव काल ताजे कडेन उलयतालो. हांवें म्हटलें आउट ऑफ दीस 250 डेज तुवें प्रत्यक्ष ह्या स्थानाचेर विजीट कितलेदा मारली आसात? 100 दीस. म्हाका म्हणालो 100 दीस काय हांवें विचारलें. तो म्हणालो ना, ताच्या परस जास्त दीस जातले. प्रॅक्टिकली प्रत्येक दीस मॉनिटरींग करतालो आनी म्हणून 250 दिसांत हो स्टेडियम आसात आनी एक वराबरयान हेच्या परस व्हडलो स्टेडियम. ह्या स्टेडियमाचेर सादारण 54 कोट खर्च जाता. 54 कोट खर्चात 200 आणि 400 मिटराचे 2 ट्रॅक आसात. एथलेटिक्स ट्रॅक आसात, आमी वचून पळयल्यात. सेंट्रल फुटबॉलाचो पीच आसा जेका स्प्रिंकलर्स बीन बसयल्ले आसात. ऑटोमॅटीक इरिगेशन जातलें. प्लेयर्सां खातीर 4 रूम्स आसात. मेडिकल रूम आसा. टेक्निकल ऑफिसरा खातीर रूम आसा. मॅच कमिशनराचो इंडिपेंडंट रूम आसा. रेफरी खातीर वेगळो रूम आसा. म्हत्वाची गजाल म्हणजे हे हांगा सिटींग कॅपॅसिटी 3000 आसा आनीक 3000 वाडोवंक शकता. सकल 3 आनी वयर 3 6000 6000 पर्यंत वतली ती. 4 स्वतंत्र एंट्रीज आसात स्पेक्टेटर्सांक. म्हणजे भितर घुसतना किंवा भायर सरता आसतना गर्दी जावं नये. 4 स्वतंत्र एंट्रीज आसात. एक VIP खातीर इंडिपेंडंट एंट्री आसा. एक प्लेयर्सां खातीर एंट्री आसा. VIP लॉन्ज आसा. लुसोफोनियाच्या निमित्तान केल्लो हो इन्फ्रास्ट्रक्चरा वयलो खर्च हो गोव्यात दूरगामी दृश्टी फुडल्या काळात नॅशनल गेम्स आसात किंवा अन्य स्पोर्ट्स इव्हेंट्स आसात हाच्या खातीर उपयुक्त जातलो. गोंय हे एक इंटरनॅशनल दर्जाचे स्पोर्ट्स इव्हेंट्स घेतले जाणारे किंवा स्पोर्ट्स इव्हेंट करपाक शक्य जाणारे डेस्टिनेशन जातले. म्हणजे ज्या गोंयची प्रसिद्धी
ही एक टुरिस्टीक डेस्टिनेशन म्हणून आसा. ज्या गोंयची चित्र आमी एक मेडिकल डेस्टिनेशन म्हणून करपाक सोदतात, त्याच गोंयचे आनी एक चित्र स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन म्हणूनय करपाची आमचो प्रयत्न. इंडोर आमचे आउटडोर हाजें उद्घाटन आतां नुकतेंच जाल्लें आसा की लुसोफोनिया गेमीच्या तयारीच्या निमित्यान हें उद्घाटन आमी आज केल्लें आसा. लुसोफोनिया गेम 18 तारखेच्यान सुरू जाता. हाजी एक उत्कंठ आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक लागलेली आसा. हाजी पार्श्वभूमी पळयली जर जायत, सगळ्यात जेन्ना आमचें सरकार जेन्ना आयलें त्या वेळचें सगळ्यांत मोठें चॅलेंज जें आसा आमचे समोर आशिल्लें की लुसोफोनिया गेमीचें ऑर्गनायजेशन करप, इन्फ्रास्ट्रक्चर उबी करप, आनी हें चॅलेंज आमच्या सरकारान आमी स्विकारलें. आनी केवळ सादारणशे कांय प्रकल्प जे आसा एक 9 म्हयन्या भितर, कांय प्रकल्प 12 म्हयन्या भितर उबे करपाचे असो एक मोठो विक्रम जो आसा गोंय सरकारान केल्लो आसा. खरें म्हळ्यार म्हाका दिसता तुमी म्हापशेकार आनी आजूबाजूचे लोक भाग्यवान. हांव भाग्यवान इतल्या खातीरच म्हणटा, सबंद गोंयांत अशा तरेचो कॉम्प्लेक्स म्हाका दिसता गोंयच्या खंयच्याच तालुक्यांक ना. सगळे प्रकारचे फेसिलिटी आशिल्ल्यो, स्विमींग पूल, इंडोर फेसिलिटी, आउटडोर फेसिलिटी. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की ज्या तरेन हें काम जाल्लें आसा तुमी सबंद म्हापशेकारांनी आजूबाजूच्या लोकांनी पळयल्लें आसा. Member nations of the ECOLOP, they came in and were accorded the official welcome by the Lusophonia Games Organizing Committee. Let's watch some of the highlights of this official welcome ceremony held at the NIO Auditorium at Dona Paula. ECOLOP is a non-governmental organization with 12 member countries. ECOLOP is approved by the International Olympic Committee, IOC. Located in South Africa, the Republic of Angola borders Namibia and the Democratic Republic of Congo. Angola has a total area of 1 million square kilometers and is inhabited by 12 million people. During the first edition of Lusophonia Games, the sports delegation of Angola earned 5 medals. This token is actually a Goan window, which is also a legacy of the Portuguese left behind.
This island country of volcanic origin is spread across 4,000 square kilometers. Praia is the capital of the Republic of Cape Verde. That was all the events leading up to the opening ceremony, which will be a grand ceremony. As the organizers said, the ceremony will be held at the renovated Nehru Stadium at Fatorda. So that's all from me from the events leading up to the big occasion. Thanks for watching and keep watching Prudent Media. Goodbye.